आमकां सामेआयती करया. पदकांची दूख धरून सांगाता मागया. हांव पदकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेव सदां सावकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळोत करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. भोव काकुळदार देवा, पास्कांचो गोड संभ्रम म्हूण आमकां मेळ्ळां तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडोवंक तुज्या आज्ञांच्या मार्गार आमकां तीर करून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ श्रेष्ठ याजक आनी ताच्या संगत्यांनी धर्मदूतांक भितर हाडले आनी सनेद्रीन सभे उजेर उबे केले. उपरांत श्रेष्ठ याजकान तांचो असो विचार केलो. त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकय नये म्हणून आमी तुमकां कडक ताकीद दिल्ली, पूण तुमी तुमची शिकून आख्ख्या जेरुजालेमांत फैस केल्या आनी त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात. तवळ पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली, आमी देवाक कालजायजे मनशाक न्हय. तुमी कुर्सार काडून जिवशी मारलेल्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान जिवंत उठयलां. ताचे वरवीं इस्रायल परचेन जिणी बदलूंक आनी तांच्या पदकाचें बॉक्साने जोडूंक देवान आपले पदवेन ताचे मुखेल आनी सोडवंदार म्हूण उंच उबारलां. ह्या सर घडलेल्या संगतीक आमी आनी पवित्र आत्मो साक्ष. आपणाक कालजातेल्या सोमेस्तांक देवान होस्स पवित्र आत्मो दिला. हे आयकून सानेद्रीन सभेचे सांदे रागान इतले उसांबळ जाले. धर्मदूतांक जिवशी मारूंक ताणें आलोचन केली. देवाचे उतार हे. सर्वेश्वराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची वाकण स्तुती कळनासता म्हज्या ओंठाचेर आसतली. साकून पळया
सर्वेस्वर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस खरोच भागी. सर्वेस्वर खोट्या मनशाक पाठ करता. संवसारान तांचो उगडास नाश करता. नितीवंताचे बोबे सर्वेस्वर कान दिता. आनी तांकां सर्वय कश्ट आनवरांतली निवारता. घंटी दुखीन बारवतेल्यान सोमी लागीं सासा. भरवसो कंठल्यान हात दिवन तो उखलता. नितीवंतांक मेळटात ते कश्ट जग जायते आसा. पूण तांतल्या सर्वांतलो सर्वेस्वरस तांकां वाटयता. सोमी म्हणालो, तोमासा तुवें म्हाका पळयले देखून तूं सदमताय. पळयनासतना सदमंतलेली कितली भागी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजो हांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. स्नानीक जुवावन आपल्या शेसा लागीं म्हळें, जो कोण उंच तावन येता तो सकडा प्रास व्हरतो. जो कोण भुमी तावन उपजता तो भुमीचो. आनी तूं भुमी विशयांतच ताचें उलोवणें. जो कोण सर्गी तावन येता तो सकडा प्रास व्हरतो. आपणे पळयल्ल्याची आनी आयकल्ल्याची तो स्वता साक्ष दिता. तरी पूण ताची साक्ष कोणूच स्विकार करिना. जो कोण ताची साक्ष स्विकार करता तो देव सत्यवंत म्हूण रुजू करता. जाका देवान धाडला तो देवाची उतरां उलयता. कारण देव ताका पवित्र आत्मो दितना माप मेजप नासतना दिता. बापाक पुताचो मोग देखून ताणें सर वस्तू पुताच्या अधिकाराखाल केल्यात. जो कोण पुताक सत म्हणटा ताका सस्नीक जिवीत मेळटा. जो कोण पुताक काल जायना तो सस्नीक जिवीत देखचो ना, पूण आपणाचेर देवाचो क्रोध हाडटा. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभवर्ता मना वरवीं बक्षामचें पदकां.
जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी पास्कांच्या काळार आसा आनी पास्कांच्या काळाक सुरवात जावन आमी निमाण्या सोनवारा ह्या हालेलुयाच्या सोनवारा सांजेर पास्कांची वात पेटयता न्ही. पास्कांची वात पेटयतना थंयसर म्हणची उतरां हीं अशीं जावन आसात. क्रिस्त काल आनी आज त्या कुर्साचेर गुर्तुकान थंयसर पळया तो उबो आसा न्ही ताचेर वयर आनी सकयल, आनी आरंभ आनी अंत दाव्या हातान उजव्याक, आनी आल्फा आनी ओमेगा सर वेळ काळ ते 2 आसा पळय नंबर वेळ काळ 2 इसवी दाखोवचें ताचेर, आनी सगळे शेकडे ताच्या हातांत आसात म्हणून त्या 4 नंबरांचेर थंयसर गुर्तू काडटा. ताच्या उपरांत ते खिळे घालता आनी थंयसर 11 त्या देखून थंयसर हें उतर आसा, महिमा अधिकार पदवी ससनाच्या ससनाक आमेन म्हणून. हय, आनी हे उतरांचो अर्थ समजो जाय तर आमी थोडे आयच्या वांजेलांत आमकां आपुरबायन समजोवंक मेळटा. देवाचो अधिकार जेजू मुखांत्र, आनी त्या देखून 11ची उतरां आमी आयकली. थंयसर सगळे बापाक पुताचो मोग देखून ताणें सर वस्तू पुताच्या अधिकारा खाल घाल्यात म्हणून, आनी ह्या खातीर पुताक सगळो अधिकार संवसारांत दिला, सगळो अधिकार संवसारांत दिला. ताका सत म्हणटल्याक ससनाचें जिवीत दिवंक. आनी अशें म्हणटना थोडे फावटी आमी विचारचें जावंक पुरो ताका अधिकार आसा न्ही, ताका अधिकार आसा देखून ताणें कितेंय करियेत, ताका अधिकार आसा देखून ताणें कितें करियेत, म्हाका गूण करियेत, ताका अधिकार आसा देखून म्हाका तशें करियेत, हांवें विचारलें ताणें दिजें म्हणून म्हजें तें हक्क म्हाका मेळ्ळो जाय म्हणून थोडे फावटी आमी चिंतचें आसा. पूण आमी उडाक दवरूं जाय, ह्या संवसारांत जियेतना जें कितें हांवें करी जाय तें हांवेंच करी जाय. जें कितें मनशाक साध्य आसा तें देव करिना, कित्याक तितलो अधिकार देवान मनशाक दिला. कित्याक म्हळ्यार ताचोच आत्मो आमकां दिला म्हणून आयचें पयलें वाचप धर्मदुतांच्या कृत्यांतलें आमकां आपुरबायन सांगता. पळया थंयसर बरयलां हांगासर, ताका मुखेल आनी सोडवणदार म्हणून उंच उबारला, आनी सर घडलेल्या संगतीक आनी पवित्रोत्म आमी आनी पवित्रोत्माचो साक्ष आपणाक काल जातेल्या सोमेस्तांक देवान होच पवित्रोत्म दिला म्हणून आमकां सोमेस्तांक तोच पवित्रोत्म दिला. आनी त्या देखून त्या पवित्रात्म्याच्या प्रेरणान म्हजो भाऊ कश्ट जाता तर ताका कुमोग हांवें करी जाय. कित्याक म्हाका तो अधिकार दिला, तो मोग दिला, ती दयाळाय दिल्या, कुर्पे देण्यानी म्हाका देवान भरलां. साबारपटी संवसाराचे कश्ट उणे जातात. त्या देखून धर्मदुताच्या कृत्यांत आमी आयकता तांचे मदें कितेंच उणें नातलें, कारण ते आपणा थंय आसले वांटून एकामेकाक दिताले. आनी अशें तांचे मदें उणें म्हणून आसलो कोणूच नातलो. त्या देखून साबारपटी आमकां अधिकार पदवी घरांत जावंक पुरो, ऑफिसांत जावंक पुरो आसा तर बऱ्या रितीन वांटून दिवंक, बऱ्या रितीन सेवा दिवंक, बऱ्या रितीन दयाळाय दाखोवंक आनी खालतें जावन एकामेकाच्या उदारगते पासत वावरूंक. आनी जेजून ह्या संवसारांत आसतना तशेंच केलें. त्या देखून लुकाच्या वांजेलांत आमी आपुरबायन आयकता, लुकाचो वांजेल 4:18-19, देवाचो प्रेरक आत्मो म्हाका आसा, म्हजेर आसा. कित्याक अधिकार चलोवंक न्हय, अधिकार तो चलयता, कित्याक अधिकार चलयचेच, पूण त्या अधिकारा सांगाता दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, दुर्बळ्यांक बरें करूंक, आनी बंदेंत आसलेल्यांक सुडका दिवंक, कुरड्यांक दिश्ट दिवंक, दंड जातल्यांक सवकासाय बसोवंक, आनी सरेस्पराचें दया मायाचें वरस परगट करूंक, ह्या पासारूंक म्हूण म्हाका धाडला. पळया, त्या देखून ह्या संवसारांत आमकांय तसो आत्मो दिवन धाडला. कारण इतलेंच आमी देवाच्या कुशेकाल जियेवन, देवाची पदवे काल जियेवन आमी ह्या संवसारांत देव जें आशेता तें सर्गीचें राज्य स्थापीत करूंक. तें राज्य आमी स्थापीत करी जाय, तें दुसऱ्यांनी स्थापीत करूंक जायना. त्या देखून आमी आमच्या बापा मागणें मागतना आपुरबायन मागता,
तुजें राज येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. सगळ्यांनी जर देवाची खुशी करूंक प्रयत्न केले, ह्या संवसारांत कोणाचोच संतोष उणो जावचो ना. पूण आमच्या ह्या संवसारांत जियेतना आमी कितें आशेता? हेरांचेर राज करूंक आशेता, हेरांच्या वस्तूंचेर अधिकार चलोवंक आशेता. त्या देखून झूज जावन आसा न्ही. हेरांच्यो वस्तू जाय, हेरांच्यो संगती जाय, आनी ताचे सांगाता आमकां कितें जाय? म्हजें म्हणलें जायचें, सगळें म्हजें म्हणलें जायचें. घरांत जाल्यार केदाळा म्हजें म्हणलें जायचें, थंयसर फूट फोडटा, थंयसर झगडीं जातात, थंयसर वांटे जातात, थंयसर मानस्ताप उपजता, राग हांकार भरता. खंयसर प्रेरक आत्म्यान बरोवन बोगसोने आसा, दयाळाय आसा, काकळुतो दाखयतात, बरें करूंक खुशी व्हरतात, थंयसर समाधान आसा, शांती आसा. कित्याक सर्गीचें राज म्हळ्यार खावचें पियेवचें न्ही, पगार शांती, समाधान आनी पवित्र आत्म्यान दिवची शांती म्हणून रोमाकारांक बरोवन सा पॉल सांगता. अशें आसतना आमच्या जिवितांत आमी हांगासर पळयल्यार बायबलांत आयच्या वांजेलांत जेजू थोड्यो संगती उगड्याप्यो करता आमकां. कसो तो अधिकार ताका मेळ्ळा, कितें सगळें मेळ्ळां ताका म्हणून. त्या देखून आयच्या पयलें चिंतप थंयसर जावन आसा, आपूण सर्गींत हांव देंवलेलो उंडो, आपूण सर्गींत हांव देंवलेलो. सकडां प्रास उंच म्हणून हांगा आसा, सकडां प्रास व्हरतो. भुमीत हांव देंवलेलो मनीस भुमी विशयान चिंता आनी भुमी हांगासरच कितें तो पळयता देखता ताच्या विशयांत उलयता. पूण त्या देखून जेजू सर्गींत हांव देंवला देखून ताका सर्गींच्या विशयांत कळीत आसा. बापान सांगिल्लें हांगासर आसा बऱ्या तरान, आपणें पळयल्ल्याची आनी आयकल्ल्याची तो स्वता साक्ष दिता. कित्याक म्हळ्यार सर्गीं तावन तो देंवला देखून ताणें कितें पळयलां आनी कितें देखलां थंय सर्गीं ताची तो साक्ष दिता. आनी अशें सर्गीच्या विशयांत कोण सांगूंक शकता? जेजू मात्र सांगूंक शकता, कित्याक तो मात्र सर्गींत हांव देंवून आयला, सर्गींत हांव देंवून आयला. अशें आसतना जू देवानी ताका आयकोंक ना. जू हांवच्या वांजेलांत आमी पळयता, आपूण सर्गींत हांव देंवून आयिल्लो उंडो म्हण ताणें सांगिल्लें तक्षेंत तांकां राग आयलो, तांकां राग आयलो. आनी तांणी म्हणूंक सुरू केलें, हो जुजेचो पूत न्हय वे, हाचे आवय बापायक आमी वळखना काय, तर आपूण सर्गींत हांव देंवलेलो म्हणून कशें सांगता? म्हणून तांणी संवसारी पळयल्लें आनी संवसारी चिंतलें, संवसारी देखिल्लें, ताच्या विशयान नियाळ करूंक सुरू केलो. पूण नीज जावन म्हाका एक आत्मो आसा, तो म्हाका दिसना. म्हाका एक मोत आसा, मायंड म्हणटात इंग्लिशान. आय हॅव ए मायंड बट आय कांट सी. साबाराणी म्हणचे आसा, देव दिसना देखून देव ना. त्या देखून एका भुरग्यान प्रोफेसराक विचारलें, तुका मायंड आसा या मोत आसा म्हणून तूं वळखता गे म्हणून. वय वळखता म्हणून, पूण तूं तुका पळोवंक दिसता गे म्हणून, दिसना. त्या देखून तुका मायंड ना, त्या देखून तुजें देव ना म्हूण उलयताय म्हणून. अशें मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी कितें पळयता, बघता आनी या समजता ताच्या विशयांत आमी उलयता. पूण जेजू म्हणटा, हांव सर्गींच्या संगती विशयांत, आत्मीक संगती विशयांत उलयतां. त्या कित्याक देव आत्मो जावन आसा. कोरींत घरांक बरयल्लो 2 बूक अध्याय 3 वळ 17. आनी दुसरें सत जेजू थंयसर उगडापें करता आयच्या वांजेलांत, तें जावन आसा जेजू जावन आसा देवाचें उतर. देवाचें उतर. कित्याक देवाचें उतर गी म्हळ्यार जें कितें तो देवातावन आयकता, बापातावन आयकता, तेंच आमकां सांगता. त्या देखून देवाचें योजन मनशा विशयांत कितें म्हणून तो सांगता आमकां. त्या देखून देवान दिल्ल्या हर एकल्याक हांवें होगडाय न्हय म्हणून बापाची खुशी म्हणून तो सांगता. त्या देखून दयाळाय दाखोवंक तो आयला, खालतेपणान जियोंक तो आयला, बापाक विधेय जावंक तो आयला म्हणून थंय आमी आयकता जुवांच्या वांजेलांत. आनी त्या देखून आपणें पळयल्ल्याची आनी आयकल्ल्याची तो साक्ष दिताना आपूण संवसारांत कशें जिये जय म्हूण आमकां शिकयता. बापाक काल जावन आनी बापाच्या कुशेक विधेय जावन जियोंक शिकयता. तशें म्हणटना जेजूक सयत कश्ट उणें जावनात. एक दीस अशेंच हांव नियाळ करन सक्रामेंता मुखार बसोन जेजू लागीं विचारनासलो, हे कश्ट येतात कित्याक, हे कश्ट सगळे संवसारांत कित्याक म्हणून. वय थोडे फावटी आमच्या पातकाक येतात, पूण ताच्या चड जेजू म्हणलो, थोडे कश्ट येवचे म्हज्या बऱ्यापणाक म्हणून. कित्याक म्हाका अस्कत गय आसतना
देवाच्या कृपेचो अणभव जाता. म्हाका उणेपण आसतना हांव चड मागतां, देव म्हज्या लागीं, हांव देवाच्या लागीं येतां आनी देव म्हज्या लागीं येता. सगळें बरेपणांत आसल्यार आमी देवाक विसरत हांव. त्या देखून थोडे फावटी देवाच्या लागीं येवंक, देवा थंय संबंद जोडूंक म्हाका अस्कतगाय, उणेपण गरज आसा. त्या देखून सा पावल म्हणलो, वेन आय एम वीक आय एम स्ट्रॉंग. म्हज्या अस्कतगायेंत हांव बलिश्ट जावन आसा, सक्तेवंत जावन आसा, कित्याक देव म्हज्या सांगाता आसा, म्हज्या सांगाता आसा. आनी केदळ अस्कतगायेंत हांव काम करतां ते दाळ देव बलिश्ट जाता, कित्याक हांव देवाक उलो मारून देवा मुखार खालते जावन जियेता. आनी थोडे फावटी पिडा शिडा आसतना आमच्या भाव भयणीचो मोग दिसून येता. आमी पिडेंत आसतना कोणें आमकां भेट दिवची? आमच्या भाव भयणींनी न्ही, आमच्या शेत समार आसलेल्यांनी, आमकां वळखतेल्यांनी, आमच्या सैऱ्यांनी. तांचे थंय देवाची कृपा वळचे पासत, तांचे थंय सेवा वळचे पासत आनी तांणी सेवा दिवचे पासत थोडे फावटी आमकां पिडा ह्या कश्ट येतात. त्या देखून आमी एकामेकाक आदार जाय, निश्कापाटी तुमचो मोग जाय म्हणून जेजून सांगचें जावन आसा. निश्कापाटी मोग, एकामेकाचो मोग करा, म्हळ्यार एकामेकाची सेवा करा. कित्याक देवाचें पवित्रपण आमचे थंय येज तर आमी एकामेकाची सेवा करी जाय. आनी एकामेकाची सेवा करी जाय तर कोणे म्हणी दुबळो आसो जायत आनी कोणे म्हणी ग्रेस्त आसो जायत. ग्रेस्तान दुबळ्याक काणीक दिवयेत, दुबळ्यान ग्रेस्ताक काणीक दिवंक जाता की ताचो वेळ दिवयेत, कामाक वसयेत. ताका त्या देखून आमकां एकामेकाक संबंद जोडून आमी बऱ्या रितीन जियेवचें गरजेचें म्हणून आयच्या वांजेला मुखांतर जेजू आमकां सांगोंक आशेता. आनी तिसरें सत जावन आसा. त्या देखून आमच्या आयच्या वांजेलान आमी पळयता जेजू जावन आसा पवित्रत्म्याची भरती वा संपूर्णता. कित्याक हांगासर बरयलां, कारण देव ताचो मोग करता आनी देव ताका पवित्रत्म दितना माप मेजप नासतना दिता म्हणून थंयसर बरयलां. जेजूक देवान पवित्रत्म दितना संपूर्ण मापान दिला आनी जेजू थंय पवित्रत्म्याची भरती जाल्या, अभिशेक जाला, तो पवित्रत्म्यान अभिशेक जाला. लुकाच्या वांजेलान आमी आयकलें. आनी धर्मदूताच्या कृत्यांत ती आमी आयकता. थंयसर सा पेद्रू सांगता, देवान कशें नाजरेच्या जेजूक पवित्रत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयान तुमी आयकलां म्हणून थंयसर तो सांगता. त्या देखून जो कोण देवाचो मोग करता आनी देव तांचो मोग करता तो पवित्रत्म्यान त्या मनशाक अभिशेक करता. आनी अशें अभिशेक केल्लो मनीस पवित्रत्म्याचीं फळां उपजयता. आनी त्या देखून आमी थंयसर पळयता पोरण्या तेस्तामेंतान एजेकियलाच्या बुकान थंयसर, आनी त्या मनशाच्या काळजांत तावन पवित्रत्म्याची झर वळटा आनी खंयसर ती झर वळटा थंयसर जीव उपजता, बरेंपण उपजता. आमच्या क्रिस्तांवा मुखांतर पळया, इस्कालां जावन या हेर बऱ्यो संगती जावन खंयसर इगोर्जो बांदल्यात थंय तावन पवित्रत्म्याचें सकत वळटा, त्या समाजेंत बरें जाता. आनी हांवें पळयलां थंयसर इगोर्जो नांत पळया, थंयसर दुबळीकाय, कश्ट आनीकी आसात. त्या देखून आमचें काम जावन आसा, आमी खंय वेता थंय बरें करीत वेचें मात्र न्हय, आमच्या सांगाता जेजूक घेवन वेचें आनी जेजूक सांगचें ह्या जाग्यार तूं ये, ह्या जाग्याक तूं बेसांव घाल. आनी त्या देखून जोशुआक देवान सांगलें, खंयसर तूं पांय दवरतलो कित्याक तूं म्हजो सेवाक देखून थंय हांव आशिर्वाद घालतलो. आनी इस्रायलाक पांय दवरलेंच जोशुआन आनी इस्रायल परजेन थंयसर देवाक तांणी वळखलो देखून, देवाक तांणी स्विकार केलो देखून थंयसर आशिर्वाद पडलो. आनी आमच्या जिवितांत तशेंच आमच्या घरांनी आल्तार आसा तर हें घर देवाक समर्पिल्लें म्हणून सांगूंक. सबार पटे प्रोटेस्टंट येवन या दुसरे येवन आमकां सांगतात आल्तार काडी जाय, तुमी बोंबे पुजा करतात तशें करतात. ना, हें घर देवाक समर्पिल्लें म्हणून दाखोवच्याक सांगच्याक आमच्या घरांनी आल्तार आसा. त्या आल्तार आसा म्हणटना हें घर देवाक समर्पिलां, त्या देखून देवाचें बिडार जालां, ह्या घरांत देवाचें बिडार जालां आनी देव हांगासर म्हजे सांगाता जियेता. आनी आखरेक त्या देखून म्हजी जबाब कितें? देवाक अधिकार दिला, देवान जेजूक अधिकार दिला आनी सगळें जालां तर म्हजी जबाब कितें? जेजू म्हणटा, जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताका सस्नीक जिवीत आसा. आतां सत म्हणटा म्हणटना हांवें 4 संगती करच्यो म्हज्या जिवितांत.
पयलें जावन आसा देवाची पदवी संपूर्णपणे वळखून घेवची. देव पदवेदार आनी ती पदवी जेजूक दिल्या देवान म्हणून हांवें वळखून घेवचें, स्विकार करचें आनी म्हाकाच समर्पुवचें. त्या देखून सत म्हणटा म्हळ्यार हांवें समर्पुवचें म्हणलो अर्थ. आय सरेंडर टू गॉड. आय बिलीव म्हळ्यार आय एक्सेप्ट. त्या देखून हांव स्विकार करतां आनी देवाची पदवी स्विकार करतां आनी ताका समर्पितां. दुसरें, देवाची दया माया काकळूत स्विकार करची. साबारपटी देव काकळूत दाखोवंक आशेता, पूण आमी करगणूत बसता. म्हाका देवान बक्षिलां गे, म्हाका देवान बक्षिलां गे. त्या देखून पयल्यान पयलें तुजी जिणी बदली आनी देवाच्या काकूळत तुका मेळ्ळ्या म्हणून पात्य येवन ताका समर्पून तुजें जिवीत बांदूंक प्रयत्न कर. करगोवन बसो नाका. पगार तुजें जिवीत बदलून तुज्या जिविताचें रुपांतर करन नवें जिवीत बांदूंक प्रयत्न कर. जाल्लें बदलूंक जायना. कितें बदलूंक जायना ताच्या विशयान चिंतून बसो नाका. बागार कितें जाता करूंक तें करीत वच, तुज्या जिविताची प्रगती जातली. आनी तिसरें जावन आसा आमी देवाची जाणवाय स्विकार करची आमच्या जिवितांत. देव सकट जाणा, तो जाणा देखून ताका कळीत आसा म्हज्या जिविता विशयान. म्हज्या जल्मातावन म्हज्या मरणा पर्यंत आनी मरणाच्या उपरांत देव सगळें जाणा. देवाक सगळें कळीत आसा देखून लिपय नासतना स्वताच्या वाटेन प्रामाणीकपणान जियोंक प्रयत्न करचें. तें देवाचें पवित्रपण स्विकार केल्लें बरी जाता. आनी त्या देखून हें तिसरें सत हांव स्विकार करन समर्पिताना म्हज्या जिवितांत सतेवणपण येता आनी पवित्रपण येता, प्रामाणीकपण येता. आपापी येना तें, प्रॅक्टीस करतना मात्र येवचें तें. आनी आखरेक देवाचें सक्तिवंतपण आनी सतेवंतपण वळखून घेवचें. देवाचें सक्तिवंतपण म्हळ्यार ताका सगळी सकत आसा, ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना. एक तरी थोडे पटी कश्ट येतना तुजी खुशी जावं. जेजून सांगलें बरी, खुर्सारतावन तुज्या हातान म्हजो आत्मा समर्पितां म्हळ्यार तुजी खुशी जावं, म्हजी खुशी न्हय. साध्य जाता जाल्यार ही काल्च काड ना, देवान काडूं ना. त्या म्हणलो तुजी खुशी जावं, म्हजी खुशी न्हय. देवाची खुशी जावचे खातीर शांतपणी म्हजें जिवीत स्विकार करचें. खंत करन, टेन्शन करन म्हजी पिडाय उणी जायना, म्हज्या जिविताचे कश्टय उणें जायनात. बागार शांत समाधानान रावतना म्हज्या आत्म्यांत शांती वस्ती जाता. त्या देखून देवाचें सतेवंतपण वळखून घेवचें. देव कोणाकच फटयना, तो सतेवंत. त्या देखून आमी पयलेंच्या भावार्थाच्या विधानान मनशे जावन आसले, तो फटयना, कोणाकच फटोवंक दिना म्हणून. वय त्या देखून थंयसर तो फटयना कोणाकच आनी फटोवन पडोवंक दिना. तो फटी मारसो देव न्हय आमचो, सतेवंत देव. त्या देखून जें कितें ताणें बसयलां तें खंडीत तो दिता. त्या देखून जेजू बसयता शासनीक जिवीत आनी तें आमकां खंडीत मेळटलें. आनी त्या पासत आमची जबाबदारी हांव समर्पितां. आनी म्हजें जिवीत हांवें समर्पण जेजूच्या उतरा प्रकार जियोंक प्रयत्न करतना, एकामेकाक सेवा दितना, एकामेकाचें बरेंपण दितना, बरेंपण एकामेच्या बरेपणाक वावुरतना म्हजें जिवीत आनी म्हज्या भाव भयणीचें जिवीत समाधानाचें जाता, संतोशाचें जाता. तेंच जावं दी. आमेन. Saulची काळी मोगाळ बापा
देखून जेजूक आमी ओपून दिता आज जावन आमची गाणी जावन आमची गाणी म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. बोवर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा दुपावरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्यांचो परमळ तुजे मुखार सोडोवन दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या वडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक कणवळ्यान आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळा तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखवण करता. एकादा बली जावन मारलोलो आनीक तो मरोना पूण ससनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. Servis tu serkani sonsai purna tuja wibawa Musiki duka jai jai Servis puraci navi berkata jai Musiki duka jai jai duka jai jai बापा करस तो पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थ सोगुट परगटुया. तुझ्या दिवसांनी पुनर्जीवन पुनरुत्थान तुझे आमकां सोडला सुमिया संसाराच्या सुंदरा आमची सोडून कर जय ख्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्पराख्य पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ह्या मिसाची सर ते सवा पासत आमी मागता. हांव कारमरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुजे ती सौपती भाग्यवन धर्मदूत आनी सर्क आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमचे थंय आनी आमच्या कुटुंबान देवाचें राज येवचे पासत ताची खुशी सदांच करूंक खालतें जावन जियोंक आनी देवाची पदवी आनी अधिकार आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबान स्विकार करूंक जाय असचें बोळ मागून आतां जेजून शिकयल्लें मागणें सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची मागता मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडोनरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान येतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सौम्या पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचेय सवय आसूं. माया मोगोचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळया सर पदवी आनी अधिकार आसुल्लो जेजू देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें तुजे जेवण म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
मुझे उतरता यीशु मुझा सिया Kristu kala leta dunia muja raya Muka tuja asyita muka muja dewa Ringit tuje dermaka dunia muja jiwa Kalis muje atleta Yesu muja Seya Kristu kala leta dunia muja raya Moga tuja asyita moga muja dewa Ringit tuje dermaka dunia muja jiwa मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा,
जेजूच्या जिवनपणा वरवीं आमच्या गायल्ल्या सैमाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां ससनाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतलेली सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत चडय. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बापू आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे उपकार. मोगाच्यानो वृत्तीमय ते शिबीर आमच्या नमान बाळोक जेजूच्या हॉलांत आमच्या नमान बाळोक जेजू कोंकणी म्हयन्याळे पत्रान आनी ताच्या थंयसर आयोजीत केलां. त्या देखून तुमकां सोमेस्तांक भुरग्यांक विशेश जावन 10वी आनी 12वी जाल्ल्या भुरग्यांक मुखार कितें करी जाय म्हणून थोडे समस्ये या डावट्स आसात जाल्यार थंयसर शिकोवन दिवचें तुमकां कुमोक करतले आनी तांच्या त्या सेमिनारा उपरांत तुमकां चड आनी चड माहीत मेळटली. त्या देखून तुमी भुरगीं आसतलीं हांगासर रावून थोडो वेळ दनपारां म्हणसर थंयसर ह्या शिबिराचो फायदो जोडी जाय म्हणून आमचे फादराब सगळे तुमच्या लागीं विनंती करतात. आज हांगासर दनपारां 1 वरां पर्यंत 11:45 to 1 PM. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचो ब्रदर रजर आसा जाल्यार हांगासर मिसाक येवन आमचो ब्रदर मेलरॉय फिलॉसॉफी शिकता मैसूर तो आज हांगा आमच्या सांगात आसा. ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच कॉयरिस्तांक सर वॉलंटियर्सांक आनी सेवा दिवच्या सोमेस्तांक बाळो कुटुंब जेजूच्या संध्यांक सेक्युलर कार्मेलीत संध्यांक सोमेस्तांक देव बरें करूं. आमी दिमी घालया आनी नोवेन म्हणया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बसवणी. मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशा पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फोव जालें. नेनेऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमची मागणी आनी आमची तेसावां आतां जेजू मुखार दवरया. विशेश जावन आमच्या कुटुंबांनी आमचो भावार्थ वाडचे पासत आमी मागया. कुटुंबांत शांत समाधान वस्ती जावचे पासत आमी मागया. साबार पिडेस्तांनी मागोवंक सांगलां. साबार तेसावां गेल्यांत तांचे पासत आमी मागया. भुरग्यांचें शिकप जालें मुखार कितें करचें. थोड्यांक बरें रिजल्ट मेळना आतां मुखार कितें करचें म्हणून कन्फ्युजन आसा. तांच्या फुडारा पासत आमी मागया. आनी साबार जाणां काम सोदून आसात तांचे पासत बरें काम मेळचें पासत. तशेंच साबार जाणांनी सैरीक बरी मेळचें पासत मागोवंक सांगलां तांचे पासत आमी मागया. साबारांच्या कुटुंबांत फूट पडल्या कश्टांनी आसात वांटे जाल्यात विविंगड रावतात तांचे पासत तांच्या काजारी जिवितांत समाधान वस्ती जावचें पासत आनी परत्याक तांणी लागीं येवचें पासत मागया. 4 या 5 जाणांनी ह्या म्हयन्यांत भुरग्यांच्या देण्या पासत मागोवंक सांगलां तांचे पासत आमी मागया. आनी 2 जाणांनी बिझनेसांत बरें यशस्वी मेळचें पासत आमकां मागोवंक सांगलां. तशेंच बोटीच्या आनी हेर कामांत आसल्ल्यांक वावर नासतना डिझील नासतना थोडे फावटी वावरूं न जाला कश्टांनी आसात तांचे कश्ट परिहार जावचे पासत मागोवंक सांगलां तांचे पासत आमी मागया. जागो विकून वचनासतना कश्टोवच्या थोड्यांनी ह्या वेळार पयशे नासतना कश्टतात तांणी फायनान्शियल क्रायसीस जाल्ल्यांनी मागोवंक सांगलां तांचे पासत आमी मागया. आनी गरजेवंतांक कोणाक मागोवंक आमकां आशा आसा तशेंच कोणें आमकां मागोवंक सांगलां वैयक्तीक तरान तांचे पासत आमी जेजू लागीं मागया. सगळी आमची मागणी जेजूक समर्पण प्रार्थुया.
ये भगवंत जेजू बाळका तुजी सर पदवी ज्या पितरान उगडाप केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता तुका पातयेनी उलो मारतल्या सक्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नामान मरिये कुरपेन भरलेले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका लागीं मागणे. हे अजापाच्या जेजू बाळका च्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीचे दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे तितलें बिरमतीन भरलेलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजे कुमोकांनी बुजोवन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णूच्या सदां सर्वदा आमेन. जेजून केल्ल्या सर उपकारां खातीर आमी आतां अर्गां दिवया. 15 वर्सां पयलें मागल्लें आनी देवान 7 वर्सां दिल्लें पूण अर्गां दिवंक वेळ जाल्लो पूण आतां अर्गां दिवन जेजू काणीक भेटयल्या भुरग्यांच्या देण्याप खातीर. तशेंच साबार भुरग्यांनी हांगासर बरें फलितांश आयिल्ल्या पासत अर्गां दिल्यान. आमचें वोकेशन कॅम्प आसरलें तें बऱ्या तरान जाल्ल्याक आमी अर्गां दिता. तशेंच काजाराचें फंक्शन बऱ्या तरान जालें देखून एकल्यान अर्गां दिल्यान. तांच्या सांगाता आमी जेजूक अर्गां दिवया. ये बो उदार बाळक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्ल्या देवा व्हडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांचे इमाजी मरिपात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारूं दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजे कळनातले दैवीक मजत जडून दीत. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. आशिर्वाद दिवच्या पयलें पिडेस्तां बसत मागणें. मातेवाच्या वांजलांतलें देवाचें उतर. जेजू तांच्या सिनागोगांनी शिकयत, राज्याची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर तरांची पेडाशिडा गूण करीत अख्ख्या गलिल्यांतल्यान भोंवलो. ताची कीर्त सगळ्या सिरियांत गाजली आनी तरवळ पिड्यांनी कश्ट तेल्यांक आनी दुखेन वळवळतेल्यांक, देवसार लागलेल्यांक, मारलूक आसलेल्यांक आनी आर मारलेल्यांक लोकांन ताचे सरशी हाडली आनी ताणें तांकां गूण केली. देवाचें उतर हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. आमची जबाब तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां. दयाळा बापा पिडेन कश्टोवच्या आमच्या भाव भयणींक आपली दूख आटेविटे सोसून व्हरोंक कृपा दी म्हूण तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां. कणवळ्या बापा हांगासराच्या सर पिडेस्त भाव भयणीच्या भावार्थाचे तुजी इश्ट घाल. तांकां संपूर्ण भलायकी, सवकासाय आनी तृप्ती लाभय म्हूण तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां. मोगाळा बापा ह्या भाव भयणीच्या दुखान भागीदार जावच्या, तांकां आदार दिवच्या. कुटुंबाच्या सर सांद्यांक तशेंच डॉक्टरांक, नर्सांक तुज्या मोगान आनी समाधानान बर म्हूण मागता. तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां. काकुळदारा बापा विविध पिडे अणवरांनी, आक्लासांनी आनी आकांतांनी आपले दीस सरच्या निराधार आनी निर्गातीक पिडेस्तांचेर तुजे दयेचो उजवाड फांकय म्हूण मागता. तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां. दयाळा बापा आस्पत्र्यांनी आनी प्रायवंतांच्या घरांनी आसच्या पिडेस्त भाव भयणींक बरी भलायकी फावो कर. तांकां शुश्रुशा दिवच्या डॉक्टरांक तशेंच नर्सांक आनी हेरांक
तांचे सेवेंत सोसणीकाय आनी दादोसकाय लाभय म्हूण मागता हांव. तुजे लागी मागता हांव, आयक आमकां. मौन रावया दोळे धांपया. आमच्या वैयक्तीक पिडा कितें आसात आमी कश्टात हांव तें जेजू मुखार सांगया. आनी 3 फावटी सांगया. तूं बरो कर सोम्या आनी हांव बरो जातलो. रिपीट करात. तूं बरो कर सोम्या आनी हांव बरो जातलो. तूं बरो कर सोम्या आनी हांव बरो जातलो. तूं बरो कर सोम्या आनी हांव बरो जातलो. प्रार्थया. सर्वेस्परा, अगणित, काकुळदार आनी दयाळ बापा, तुज्या वर्त्या मोगाची निशाणी जावन आसच्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान सर्गींच्या राज्याची बरी खबर परगट केली आनी पिडे अणवरांनी वळवळतेल्यांक परिहार दिलो. ह्या तुज्या उपकाराची प्रत्युपकारे जिनी ह्या पिडेस्त भाव भयणी थंय मुखारून वचों दी. तुजेर तांकां आसा तो भावार्थ तांचे थंय खडपा बरी तीर जावं दी. होस्सू भावार्थी जावं दी. तांकां आपल्या पिडे अणवरांतली बाचावी. तुज्या पारमी दयेक लालेवच्या आमच्या ह्या भाव भयणींक तुजी जाप जावं दी. तांचे भलायकेचें देणे दी. तांकां तुजो आदार, संगी बरी भलायकी, मोतीक समाधान आनी कश्टान सोसणीकाय. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. आशिर्वाद. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जी येता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेजू बाळका सर्गेच्या तारुका व्हंकली थंय पावयाच्या दिसा मनशाच्या पोसणारा आमच्या सांबाळणारा भलायकेच्या दातारा मनशा बळसांव तूं जल्मून आयलो आमकां उपरांत आमकां वयर काडले रांगवी कायेंची येवय दुबळ्यांकय उदार जालोय सेताचो मुकूट सोडलोय नामांचे जो बाळका सर्गेच्या तारुका व्हंकली काय पावयाच्या दिसा मनशाच्या पोसणारा आमच्या सांबाळणारा भलायकेच्या दातारा मुखार पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दिवं.